नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरांदी हेडलायन्स. 20% दिवचे पडल्यार धंदो बंद करपाची परिस्थिती. इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरांचे कोर्टात रडगाणे. केबलवाल्यांक नाका पेनल्टी. ई शेट्याच्या नोटिशींक आव्हान. खापरेश्वराचे पुनर्स्थापनेविषयी 2 गटाचे 2 दावे एकठांय येवन निर्णय घेवचो सरकार तयार. आमदार मंत्री रोहनाचो उलो. कमिटी 14 तारखेक करता प्लान फायनल. गोयच्यो जमनी सांबाळूंक हाडिल्ल्या बिलांक आरजीपीक कोणाचोच तेंको ना. आमदारांनी आपलो स्टँड घेवचो. राष्ट्रीय पक्ष गोंय सोंपोवन उठल्यात. आरजीपीचे फार. गोयचे एसटींक विधानसभेत आरक्षण दिवपी विधेयक चालू अधिवेशनात पास करचे. रोखडेच चालीक लावचे. उटाच्या प्रकाश वेळीपाची मागणी. तिळारी धरणाच्या वाठारांत सुरू आशिल्ले स्टोन क्वारी बंद करच्यो. उपोशणाचो 6वो दीस. धरणाच्या अभियंत्याने केली पळोवणी. सरकाराक दितले रिपोर्ट. लालाकी बस्तीत बेकायदेशीर 25 स्ट्रक्चरांचेर बुलडोजर. कोमुनिदाद प्रशासकाची फाल्यां डेमोलिशनाक नोटीस. रमजानाक लागून मागली थाकाय. उपरांत केन्नाय. आणि साळावलेची मेन पायपलायन पारोड्या फुटली. उदकाची वाट. साश्टी मुरगांव तालुक्यांनी उदका पुरवणेचेर परिणाम. खबरो विस्तारान. केबल आणि इंटरनेटवाल्यांनी काकू सोपना. हायकोर्टाचे निर्देशाप्रमाण इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरांक लायटीच्या खात्याक देणे आशिल्ल्यातली 20% रक्कम खंय दिवप शक्य ना. दिवची पडल्यार खंय 10तले 9 प्रोव्हायडरांचो धंदो बंद. ते वटेन पेनल्टी फाटी घेतल्यार केबल ऑपरेटर 10% रक्कम भरूंक तयार. हायकोर्टा मुखार वांणपण सुरू. ते वटेन ई शेट्याच्या नोटिशींकूय चॅलेंज. फाटले कांय दीस केबल ऑपरेटरांचो इश्यू बरोच चर्चेत आसा. लायटीच्या खांब्यार बांदिल्ले केबल बेकायदेशीर म्हणून ई काशीनाथ शेटयेन कारवाय सुरू केल्ली. प्रकरण तापले उपरांत विशय कोर्टा मेरेन गेल्लो. केबलवाल्यांकडच्यान वीज खात्याक कोर्टांनी येणावळ येवपाची. मजगती ह्या विशयाचेर हायकोर्टांत जायत्यो याचिका आसात. आता कोर्टा मुखार इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरांनी नवी याचिका घाल्या. अर्द दिवंक ई शेटयेक ऑथॉरिटी ना म्हूण हायकोर्टान नवी याचिका. ह्या याचिकेचेर फुडल्या सप्तकांत सुनावणी जावपाची. मजगती ह्या पयलीं इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडरांनी घातिल्ले याचिकेचेर आज सुनावणी जाली. वीज खात्याकडच्यान येवपा आशिल्ले येणावळींतले उण्यांत उणें 20% रक्कम भरची म्हूण हायकोर्टान अर्द दिल्ली. मात येणावळींतले 20% रक्कम दिवप शक्य ना. 20% दिवचे पडल्यार 10तले 9 ऑपरेटर खंय आपलो धंदो बंद करूंक तयार. मजगती प्रत्येकाचे वेगवेगळे सबस्क्रायबर आसात. विचार करचे पयलीं खंय वीज खात्यान अर्द काडल्या. ह्या याचिकेचेर फुडल्या सप्तकांत सुनावणी जातली. मजगती केबलवाल्यांनी घातिल्ले याचिकेचेरूय सुनावणी जाली. पेनल्टी मारना जाल्यार 10% रक्कम भरूंक खंय ते तयार. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. खापरेश्वराचे पुनर्स्थापणकेविशयी 2 गटांक प्रसाद जाल्यात. 2 गटांचे आपापले पद्दतीन दावे. 2 गटांनी एकठांय येवन निर्णय घेवन सरकाराक सांगचे. मंत्री आमदार रोहन उलयला. ना जाल्यार खंय 2 कडेन देवळां बांदची पडटलीं. कोणाच्यो भावना दुखोवपाच्यो नात. रोहन उलयलो. कमिटी 14 मार्चाक सायटीचो तांत्रीक प्लान फायनल करता. खापरेश्वराचे पुनर्स्थापणकेविशयी 2 गटांक प्रसाद जाल्यात. 2 गटांचे आपापले पद्दतीन दावे. मजगती एकठांय येवचे. मंत्री आमदार रोहन उलयलो. 2 गट आसा. एक गट जो पयलीं आशिल्लो जो आपले विचार मांडटा की थंय कितें तरी परत घुमटी तरी येवकूच जाय अशें म्हाका आयकूंक येता. समज घुमटी येवपा जाय थंय कितें करप. आनी दुसरो ग्रूप आसा जे म्हणटात की देवस्थान थंय पूर्ण योग्य तरेन परत सारकें जावपाक जाय. जे ब्राह्मण आसा आनी देव खापरेश्वराची मुर्ती परत थंय स्थापना जावपाक जाय म्हणून. सो हे दोगांचे विचार पयले. दोगांकूय प्रसाद जाल्ले आसा.
आनी मुख्यमंत्र्याचें आनी आमचें एकूच आसा की समज हे विचार फुडें व्हरतले जाल्यार जंय काप्रेश्वर देवाचें स्थान आशिल्लें जे आज ते घुमटी घालूंक सोदता थंय त्यो बिल्डरा कडेन उलोवन योग्य ते 10 स्क्वेअर मिटर 10-12 स्क्वेअर मिटर योग्य करून ती व्यवस्था मार्क करून थंय घुमटे खातीर थंय व्यवस्था स्थापना करून दिवप हे मुख्यमंत्र्यान म्हणलां करून घेवया बिल्डरां कडेन उलोवन आमी ऑलरेडी उलयले आनी ताका सांगलां की 10-15 स्क्वेअर मिटर कितली जाता इतली आमकां एरिया दिवची जातूंतल्यान ते घुमटीची स्थापना करपाक येता तशेंच बाकीचे आमचे भावीक जे आसा ते थंय देवूळ बांदूंक सोदता ते समज थंय देवूळ बांदूंक सोदतात जाल्यार तांकांय थंय व्यवस्था करून दिवपाची सरकार करून घेतलो दोनूय सायडीक सरकार जाय जाल्यार बांदून दितलो आनी दोनूय सायडीक जाय समज सगळ्या लोकांचे समज कोण कोण कॉन्ट्रिब्युशन करूंक सोदतात तांणी अवश्य करचें शेवटी सरकाराचो रोल जो आसा तातूंत मुख्यमंत्री आनी आमी एक ठाम आसात की धर्म फुटांतर जावचें ना जाल्यार हे विचार सारके सामुहीक घेवन सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाची गरज आसा स्टुडंटा खातीर सगुण गावडे गोंयच्यो जमनी सांबाळूंक हाडिल्ल्या बिलांक आरजीपी खंयच्याच राजकीय पक्षाचो तेंको मेळ्ळो ना आमदार विरीश बोरकार उलयला प्रत्येक आमदारान लँड प्रोटेक्शनाचेर खंय आपली भुमिका सांगची जमनीचे वाडिल्ले रेट पळयल्यार गोंयकार जागो विकतो घेवंक शकना अशी परिस्थिती मनोज म्हणटा राष्ट्रीय पक्ष गोंय खंय सोंपोवंक उठल्यात आरजीपीचो विलेश बोरकार एकूच आमदार विधानसभेत आसा विधानसभेत वेगवेगळ्या विशयांचेर उलोवप करता मात ताका खंय जाय तसो तेंको मेळना गोंयच्या जमनी सांबाळूंक हाडिल्ल्या बिलाक आरजीपीक खंयच्याच राजकीय पक्षाचो खंय तेंको मेळोंक ना आतां तुमी पळयता आसतले गोंयभरान जे जागो आसा हो आयज गोंयकारांच्या हाती भायर पावल्लो आसा जाग्याचो दर जो आसा हो कोण घेवपाक म्हणल्यार सामान्य गोंयकार सादो गोंयकार जो आसा तो जागो घेवपाक शकना आयज दिल्लीकार येयल्या आनी दिल्लीकार जे जागे आसा ते हडपत आसा आनी तेकाच लागून आमी जो गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील हो कायदो जो आसा तो आमी घातलेलो आनी ह्या कायद्याक खंयचोच जो दिल्लीचो पक्ष आसा जावं लोकल पक्ष आसा ह्या कोणत्याच पक्षान ह्या कायद्याक सपोर्ट केल्लो ना आयज गरज आसा ती कायद्याची आनी ह्या कायद्या बाबतींत ह्या आमदारांनी उलोवपाक जाय मजगतीं राष्ट्रीय पक्ष गोंय सोंपोवपाक उठल्यात आरजीपीचो मनोज परब उलयलो जेन्ना पासून हे नॅशनल पार्टी गोंयांत पांय दवरला पळय तेन्ना पासून गोंयकारांचो अंत चालू जाल्लो हेच्या पयलीं गोंयकारांक एटलिस्ट शेतां आसलीं गोंयकारांक शेतांचे रायट आसले गोंयकारांक शाळा आसले स्कुलां आसले हेल्थ फेसिलिटी आसले पूण आयज जर पळयत तुमी जीएमसीन वचा तुमी सावथाच्या हॉस्पिटलान वचा नाजाल्यार तुमी आजिलोन या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान कोण थंय भरला ते पळया गोंयकारांक बेड मेळना स्टुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी चालू संसद अधिवेशनात गोंयच्या एसटींक विधानसभेक आरक्षण दिवपी विधेयक पास करचें विधेयक पास जाल्ल्या उपरांत गोंयांतूय ताची रोखडीच अंमलबजावणी करची 2027च्या विधानसभा वेंचणुके आदीं गोंयच्या एसटींक आरक्षण मेळूंकूच जाय युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्साचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीपाची मागणी गोयच्या एसटींक विधानसभेक आरक्षण दिवपी विधेयक सध्या सुरू आशिल्ल्या संसद अधिवेशनात पास करचे उटाची मागणी फाटल्या संसद अधिवेशनात बिल पास जावपाची चिन्हां आशिल्ली मात विरोधकांनी बोवाळ घाल्या उपरांत अधिवेशन गुठला आयिल्लें ताका लागून गोयच्या एसटींक आरक्षण दिवपी बिल पास जावपाक पावलें ना म्हूण गोयच्या सरकारान तेन्ना राजाव दिल्ले गोयच्या एसटी 12% एसटी लोकांची मागणी आसा की हे जे आज पार्लमेंटाचें सेशन चालू आसा ह्या सेशनाक हे जे पेंडींग बिल आसा ते पास जावचे आणि पास जावच्या बरोबर फुडली कारवाई सुद्दां ताबडतोब जावची ही मागणी आसा हे खातीर कांय फॉर्मेलिटी आसतल्यो राष्ट्रपतीचे सही जाय पडटले अनेक जे एक्ट आसा 3 लिमिटेशन एक्ट आसा पेपर्स एक्ट आसा बाकीचे एक्ट आसा हेज्यो फॉर्मेलिटी सुद्दां इमिजिएटली जावच्यो ही आमची मागणी आसा आमकां सगळ्यांक खबर आसा की नेक्स्ट गोंयांत इलेक्शन ड्यू आसा ते 2027 आसा आमकां एक मोठी उमेद आसा की 2027 पयलीं हे सगळे फॉर्मेलिटीज जावन आनी म्हणून थ्रू ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान आमी दोन्ही सरकारांक मागणी करतात पार्लमेंट चालू आसल्यान आमकां होप आसा आमची अपेक्षा आसा की 2027 जे इलेक्शन ड्यू आसा ह्या इलेक्शना पयलीं आमकां मेळपाकच जाय
हो आमचो आग्रह आसा. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. तिळारी धरणाच्या वाठारांत सुरू आशिल्लो 2 खडयेच्यो खणी बंद करच्यो म्हणून 7 दिसा सांखळी उपास. आज धरणाच्या इंजिनियरांनी वाठारांची पळोवणी केली. रिपोर्ट खंय महाराष्ट्र सरकाराक दितले. जो मेरेन खण बंद करपाची लेखी ऑर्डर मेळना तो मेरेन उपास सुरूच. थळाव्याची शिटकावणी. जिलेटिनाच्या ब्लास्टांनी धरणाक धोको. तिळारी धरणाच्या वाठारात सुरू आशिल्ल्या स्टोन क्वेरी बंद करचे म्हूण थळाव्यांचे 6 दिसाय उपोशण सुरू. धरणाच्या अभियंत्यांनी वाठाराची पळोवणी केली. जो मेरेन क्वारी बंद जायना तो मेरेन खंय उपोशण फाटी घेवचे ना. थळाव्यांची शिडकावणी. आज प्रशासन मला जिल्हा प्रशासन अंदाज झालेला आहे आणि हा सगळ्यात दोष या जिल्हा प्रशासनावर आहे. तुमचा कलेक्टर असो, तहसीलदार असो, नायब तहसीलदार असो, प्रांत असो, ती कोणी असो नाही, आज ह्याला कारणीभूत हे प्रशासन आहे आणि ह्यांच्यानी आज हा जो आमच्या जनतेला त्रास होतो त्यांच्यानी केलेला आहे. हां, मी किती निवेदन दिले आहे, माझ्याकडे सगळे त्याच्या कॉपी आम्ही निवेदन दिलेलं आहे. पाटबंधारे खात्याला निवेदन दिलं, सराट्यामध्ये जाऊन निवेदन दिलं, तुमच्या प्रांतला निवेदन दिलं, कलेक्टरला निवेदन दिलं, मंत्रालयाला मी निवेदन दिलं. माझ्याकडे सगळ्या कॉपी आहे. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. थिये कोमुनिदाद जमनीर आशिल्ली बेकायदेशीर बांदकामां मोडूंक उत्तर गोंय कोमुनिदाद प्रशासकान नोटीशी काडल्या. थिये कोमुनिदाद जमनीच्या सर्वे नंबर 343/14 आनी 343/12तली ही वस्ती लालाकी बस्ती म्हणून फामाद. बुधवारा सावन डेमोलिशन सुरू जावपाचे. रमजानाक लागून ऑक्युपंटांनी सरकारा कडच्यान थाकाय घेतल्या म्हणून कळटा. उत्तर गोंय कम्युनिदाद प्रशासकान काडिल्ल्या ह्या नव्या नोटीसी प्रमाण ह्या जागेर आशिल्ल्या घरांक 11 मार्च मेरेनचो वेळ दिला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 12 मार्चा सावन लालाकी बस्तीच्या डिमॉलिशनाक सुरवात जावपाची आसली. मात रमजानाक लागून ऑक्युपंटांनी सरकारा कडच्यान थाकाय घेतल्या म्हूण कळटा. एज पर द हायकोर्टाच्या ऑर्डरीन नॉर्थ गोवा कोमुनिदादीन नोटीस इश्यू केल्ल्यो हेजे थिवी लालाकी बस्ती म्हणून इलिगल जी घरां आहा गेली कितलीशींच वर्सां आनी तेच्या थिवी कोमुनिदादीन आवाज उठयल्लो की ती इलिगल घरां आसात ती घरांचेर एक्शन घेवची म्हणून 17 फेब्रुवारीक ते जी सध्या 25 घरां जी आसात इलिगल घरां तांकां नोटीस काडलेली आनी 11 मार्चा मेरेन तुमी ती घरां तुमची खाली करची तेन्ना त्या उपरांत आमी एक्शन घेतलें म्हणून. आयज मार्चाची 11 तारीख आनी मार्चाची 11 तारीख सोंपल्या आनी त्या नोटीसी प्रमाणे तांकां फाल्यांच्यान डेमोलिशन करूं येता आनी ही तयारी नॉर्थ गोवा एडमिनिस्ट्रेटर थिवी कोमुनिदाद हेंच्यांनी आनी डेमोलिशन स्क्वॉड हेंच्यांनी तयारी दवरलेली आसा की केन्नाय बी फाल्यां म्हणजे 12 मार्चाच्यान केन्नाय डेमोलिशन जावंक शकता. फुडले बाकीची जे कितें हें आसा हे एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन उलयलें तेन्ना ताणें सांगलां की जशी आमकां डेमोलिशन स्पॉट मेळटले तशें आमी डेमोलिशन सुरू करतले म्हणून. ही 25 घरां त्याच बरोबर आनीकूय भितर इलिगल घरां आसात तेंचेरूय बी कारवाय जातली अशेंय बी एडमिनिस्ट्रेटरान सांगलां. प्रुडंटा खातीर थिवेच्यान श्यामसुंदर फडते. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. पारोड्या काम चालू आसतना जेसीबीचे बकेट लागिल्ल्यान साळवलीच्यान येवपी मुखेल उदका पायपलायन मंगळारा फुटली. हजारांनी लिटर उदक गेलें. पायपलायन फुटिल्ल्यान साश्टी आनी मुरगांव तालुक्यांत उदका पुरवणेचेर परिणाम. मंगळारा साळावलेची मुखेल उदका पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक फुकट. पारोड्या जेसीबीचे बकेट लागून खंय पायपलायन फुटल्या. पुराय साश्टी तालुको तशेंच मुरगांव तालुक्यांतल्या उदका पुरवणीचेर परिणाम जातलो म्हूण कळटा. ह्या पायपलायनीचो उदका सप्लाय बंद केला. उदक व्हांवपाचें थांबपाक निदान 7 ते 8 वरां वतली आनी ते उपरांतूच पायपलायनीच्या दुरुस्तीचें काम सुरू जातलें म्हूण पारोडेचो उपसरपंच शैलेश जोतकार सांगता. तो आमी इमिजिएटली तेजे एई आनी एई तांकां फोन केलो PWDच्या
आश्वासन जाल्लें आसा तो बेगीन करीत हे उदक बंद करचें म्हणून. सो त्या प्रमाणे त्यांनी बंद केलें की आनी तांकां विचारलेलें की केन्ना म्हणलें हें बंद जातलें आनी काम केन्ना स्टार्ट जातलें. ते म्हणटात ते म्हाका सांगता की जवळ 7 ते 8 वर्सां बंद जावपाक लागतलें उदक. सो ताजे उपरांत जे मुखार रिपेरिंगाचें काम आसा तें मुखार स्टार्ट जातलें. PWDच्या निष्काळजीपणाक लागून ही परिस्थिती जाल्या अशें आदलो सरपंच गॅब्रियल फर्नांडीस म्हाका दिसता हाजेर उलोवपाक म्हणल्यार की हांचो PWD डिपार्टमेंटाचो आनी कॉन्ट्रॅक्टराचो सारको तालमेल कांय ना. हांचो प्रॉपर प्लॅनिंग ना. आनीक एक्चुली तांचो सुपरवायझर इंजिनियर जेन्ना इतली व्हडली काम जाता तेन्ना सायटीर आसपाक जाय आशिल्लें. कोण सायटीर ना आनी ह्या सायटीर ना जाल्ली कारणान निग्लिजन्स PWD म्हणपाक सोदता एक भाशेन. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. उसगांवांत 4 वर्साच्या चलयेचे खुनाच्या केसीची योग्य तरेन चवकशी करून खून करपी जोडप्याक फाशीची ख्यास्त वा जल्मठेप जावंक जाय. आम आदमी पक्षाच्या मायनॉरिटी फांट्याचो अध्यक्ष सरफराज अंकलगी उलयला. घडणूक थळार खंय ब्लॅक मॅजिकाचे पुरावे मांत्रीक येवज करतालो म्हणून लोक उलयतात. पुलिसां मुखार दावो. पुलिसांनी ब्लॅक मॅजिकाचो दावो हे आदी रिजेक्ट केला. उसगांव मर्डर केशीची योग्य तरेन चवकशी करून खून करपी जोडप्यांक फाशीची ख्यास्त जावंक जाय. आम आदमी पक्षाच्या मायनॉरिटीचो अध्यक्ष सरफराज अकलगी उलयलो. तांत्रिकान तुमकां आमी सांगू शकना बट नेबर सांगता आमकां सारकें आनी दॅट इट इज प्रुवन. नाल्यार म्हाका दिसना कोणी मर्डर करपाक ते गो बायल मर्डर करपाक केन्ना पावचे ना. अनलेस एक खंयची तरी एक सेल्फ मोटीव आसतली. हितून सेल्फ मोटीव आयला म्हणून तेणी मर्डर केलेलो आहा. आनी मर्डर करतना मातशें तांकां एकूय दुखूं ना बाबा फाल्यां तेजेय भुरगें जाल्यार ते कशें करपाचें. बुडून मारल्या ताका मागीर कोण म्हणटा किलो मारल्या हांगा मातयेचेर किलो मारल्या म्हणटा. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल ओन्ली. आमच्या खंयच्या भुरग्याक जोर सुद्दां आयल्यार मरे आमी रातची न्हिदाना आनी असले जाल्यार आमी आयकुपाक आमकां टेन्शन येता तशें. तर हांव देव बरें म्हणटा पुलिसान जर हांकां दिसता की बाबा तांत्रीक एंगल ना बट कल्पिट इज अ कल्पिट. मर्डर इज अ मर्डर. they have to be hanged till death, or they have to be put in a life prison. कदंबा कामगारांच्यो मागण्यो मान्य जायना जाल्यार 19 तारखेसावन धरणे. कदंब कामगारांची सरकाराक 24 वरांची डेडलायन. ई बसी स्वता पुराय कदंबान चलोवच्यो. प्रायव्हेट कंपनी नाका. म्हाजी बस स्कीम फाटीं घेवची. 7 पे लागू करचो. डिझेलाच्यो आनीक बसी घेवच्यो. कदंबा कामगारांची मागणी. पणजे KTC बस स्टँडार एका दिसाचो धरणे उपास. कदंबा कामगारांचे आज एक दिसाचे पणजे KTC बस स्टँडार आंदोलन. 7 मागण्यो मान्य जायनात जाल्यार 19 तारखेसावन उपोशणाक बसपाची कामगारांची सरकाराक शिटकावणी. मागण्यो मान्य करपाक सरकाराक 24 वरांची डेडलायन. सगळे जे इलेक्ट्रिक बसी सर्व्हिसिंग कदंबा कामगारांनी परमनंट कामगारांनी करपाक जाय. माझी बस स्कीम म्हणून आहा. कोण भरतात कोण पैसे कोणाचो पैसो. प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टर प्रायव्हेट बसी चलता. कदंबा इज पेईंग दॅट मनी. कदंबा कामगार जे रिटायर्ड जाल्यात 600 वयर कामगार रिटायर्ड जाल्यात ते रावल्यात की आपलो कांय तरी एरियर्स पडटलो. जे काम केलां फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स ती कटाई परतून रेस्टोर जातली आनी आपल्याक पेन्शन मातशें मायज मेळटलें. पण त्याच बरोबर टेम्पररी म्हणलेले कामगार 500 वयर आहात 600 वयर आहात. ह्या कामगारांक न्याय मेळपाक जाय. 7-10 वर्सां काम करता तांकां इमिडिएटली परमनंट करात. त्याच बरोबर आमी म्हणलां 300 तरी बसी डिझल बसी हाडा. इंटरस्टेट बस कित्याक आर्थीक बळ कदंबाचे कमी करपाची एक मंडावळ चल्ला. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे. गोंय पुलीस आनी कोंकण रेल्वेन एकठांय येवन बीफ माफियांचेर अशीच कारवाय करत रावची. केसरिया हिंदू वाहिनीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव झा उलयला. गोंयांत बीफ बॅन. कोणाक खावपाचें आसा तांणी दुसरे कडेन वचून खावचें. बिफाच्यो गाडयो मेळ्यार खंय फोडटले. मार्गावेले चेक नाके बिफाक बंद केल्ल्यान आतां खंय रेल्वेन स्मगलींग. आयतारा दिल्ली रेल्वे स्टेशनावेल्यान गोंयांत धाडिल्ले 514 किल गायेचें मांस कोंकण रेल्वे पुलिसांनी जप्त केल्लें. सुमार 1,54,000
रुपयांचे मांस जप्त केल्ले. मांसाची डिलिव्हरी घेवपाक आयिल्ल्या कर्नाटकच्या फयज अहमद म्हणटा ताका पुलिशेन अटकूय केल्ली. पार्सल धाडटना खोटे डॉक्युमेंट लायिल्ले. मांस अनहायजेनीक आशिल्ल्यान रेल्वे पुलिसांनी कारवाय केली. हे कारवाये खातीर केसरिया हिंदू वाहिनीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव झान PI सुनील गुदालाराचो मंगळारा भोवमान केलो. ही जी बीफ माफिया जी आसा बीफ माफिया तेंच्यांनी रस्त्या वयले हाडपाचे बंद केले, रूट बंद केले. जे पयलीं हाडटाले मोल्याच्यान, केरीच्यान आनी कारवारच्यान किंवा आंबोली घाटांतल्यान थंयसरल्यान तेंच्यांनी गाडयो बंद केल्यो आनी आतां तेंच्यांनी नवे रूट धरले बाय ट्रेन ते हाडूंक लागले. हांव धन्यवाद म्हणटा PI सुनील गौडा सराक. तेंच्यांनी हांगासर आपली म्हणजे चातुर्ता दाखोवन आनी थंयसर वचोन तेंच्यांनी ते ओपन करून जेन्ना चॅक केलो जाल्यार तांकां कळोन येयलें की दीस इज अनहायजिनीक बोवायन काव मीट जे इल्लिगली खंयच्यान तरी हाडटा. पूण तेंचे कडेन जे बील आसता पळय बिलाचेर बरयल्लें आसा दीस इज चिकन मीट फ्रॉम हजरत निजामुद्दीन टू गोवा. आतां म्हाका एक सांगा, चिकन आमी दिल्लीच्यान हांगासर हाडटले 514 किलो चिकन हांगासर गोंयांत मेळना. चिकन मीट हे दाखयता आनी हांगासर हाडटा ही बोवायन मीट काव बीफ मीट. जे आनी बाकीचे जे हे बीफ माफिया आसा तेंच्यांनी जे नवे गाडयो स्टार्ट केल्ले आसा न्यू नंबर घेवन न्यू रूट घेवन तेजेर सुद्दां आमकां इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें आसा आनी व्हेरी सून वी वील वर्क ऑन दॅट ऑल्सो. आनी आमी तुमकां पयलींच वॉर्न करता, ज्या जाग्यार दिसतले ज्या जाग्यार मेळटले फोडून उडयतले. चॅलेंज मारून सांगता, वॉर्निंग दिवन सांगता, फोडून उडयतले. आमकां गोंयांत हांगासर ही गौभूमी गौ माताची भूमी हांगासर गौ मांस बॅन आसा आनी बॅनूच रावूंक जाय. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आणि ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचे मजतीन कॅन्सर, किडनी, डायबिटीस आणि बाकीच्या गंभीर दुयेंसांचेर संशोधन करतले. गोंयांतल्या 1 लाख लोकांची तपासणी जातली. मुख्यमंत्री उलयला. भलायकी धोरण थारावंक ह्या संशोधनाची खंय मजत जातली. टाटा मेमोरियला कडेन सरकाराची कबलात. The distinguished experts from the Tata Hospital and Nuffield Department of the Population Health University of the Oxford and all the present here. It gives me the immense pride to acknowledge the commendable efforts being taken to launch the large scale of the longitudinal cohort study in Goa. This initiative is a major step in our commitment and efforts towards enhancing the public health and will play a pivotal role in identifying, preventing and mitigating the risk of non-communicable disease such as cancer, cardiovascular disease, diabetes, the kidney disease. The rising burden of non-communicable disease is one of the greatest healthcare challenges facing not just in India but the world. As the Chief Minister of the state, I am deeply committed to ensuring that every woman receives the best healthcare services. Not only in Goa, but it will contribute to India specifically. Whatever we learn from here, it will contribute to the India and then also globally. Because there are many exposures which are very particular to the Goa and which are not present. We can't study some of this exposure outside Goa. So therefore this study is very important. Some of the prevalence of the exposure is very high that we have to study. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.